हो जवळ जवळ आता काल राती 4 सुमार सुरू जाला आणि हांव पावलो तेन्ना कळ्ळें की हांगासर पेट्रोल पळयल्लो हांवें हो मागीर रोखडो हांवें फोन केलो फायर स्टेशनाक फोन केलो प्लस पुलिसांक फोन केलो तांच्यांनी म्हाका कॉपरेट केलें तांच्यांनी येवन हांगासर पालोवपाक ट्राय केलें। कितली गाड्यो? 3 बायक पयलीं हांगासर आशिल्ल्यो जळपा लागल्यो आनी तांचो हीट मागीर सगळो हांगा सायडीन दवरिल्ले त्या बायकांक लागलो। टोटल कितली बायक हे जाली? जवळ जवळ 7 बायक डॅमेज जाल्या। कित्याक लागून जाला अशें दिसता तुमकां? म्हाका कांय समजना रातचें हांगासर पेट्रोलिंग जायना आनी दुसरें कितें काय म्हणल्यार हाज्या पयलीं हांगासर जाल्लें पेट्रोल सोडताले प्लस बरे गाडयेचे हांगासर दवरिल्ले 4 टायर सोडून व्हेल्ले। ताणें कंप्लेन दिल्ली आसा पुलीस स्टेशनाचेर बट अजून तर कांयच हांगासर हें जावंक ना। हांगा तेगेले डायरेक्ट गाडयेची टायर चोरली, न्यू गाडयेची टायर चोरले। तेजे पयलीं कितलेशे सिटां पिल्लीं, पेट्रोल चोरतात आनी नाकाशिल्ले लोक भितर सरतात। कितले फावटी आमी धांवन आयले आनी काल तशेंच तेणें कळना फुडें म्हाका कळयलें। हांव धांवत आयलो, पयल्यार सारको पेट्टा, उदक मारल्यार स्फोट जाता। मागीर फायर ब्रिगेडीक फोन केलो, फायर ब्रिगेड आयली आनी मागीर पालयलो। आनी एक सायडीन आमगेलें हितून कोळशाचें हें आसा, एक सायडीन फोग भरला, फाल्यां हें प्रॉब्लेम जातलें म्हूण आमी आतां सोसायटी मार्फत तें कितेंय करूं सोदता। पळया कितें जाता तें। कसो लागलो? कसो लागलो म्हण म्हाका म्हजे हितूंतलें कितें आमी जेन्ना सकाळीं पळयलें जाल्यार एक बाटली हांगा पडिल्ली आशिल्ली आनी तेतूंत इल्लेशें पेट्रोल आशिल्लें। म्हज्या अंदाजा प्रमाणें तें पेट्रोल चोरूं आयिल्लें आसतलें किंवा पेट्रोल चोरता आसतना सिगरेटीचें कितें पडलें आसूं शकता आनी स्फोट जावंक शकता। म्हणजे उजो लागपाचें कारण तेंय जावंक शकता। पुलीस बी येवन गेले हांगा? पुलीस येवन गेले, पंचनामो केलो, इतलेंच।